नरबाब तुमी सनबर्न अगेन्स्ट कोर्टान कित्याक वयचें पडलें तुमकां? हय, हांव अंजुना रावतां. इट्स अबावट 1 किलोमिटर अवे फ्रॉम द इव्हेंट प्लेस म्हजें घर. पूण जाता कितें ती म्युजीक वाजता तातूंत म्हाजी कटलरी क्रॉकरी डान्स करता, वायब्रेट जाता घरांत सगळें. सो अप्रोच जालो ऑल द कन्सर्न ऑथॉरिटीज, कोणूच कांय करिना जालें. अल्टिमेटली म्हाका हायकोर्टान वयचें पडलें स्वाती एडवोकेटाक घेवन. ओके. आनी लास्ट इयर आनी आयज आमकां फायनल रिजल्ट आयलो कितें. ओके मॅडम, आयज फायनल ऑर्डर आसली. ऑर्डरीन कितें ऑर्डर पास केल्या ऑपरेटीव? आजच्या जजमेंटान ऑपरेटीव पार्ट आसा तातूंत लॉर्डशिपान क्लियरली म्हळां की लास्ट इयर जो इव्हेंट जाल्लो 28 ते 30 तारीख वॉज इलिगल आनी तें परमिशन जे 28 तारखेक दिल्लें 28 नोव्हेंबर 2022 इज इलिगल आनी कॉस्ट एंड सेट असायड म्हळां. फुडें हे आतां परत इव्हेंट येतलो ताजे डायरेक्शन्स दिला आनी बेजिकली जॉयंट सेल फॉर्म कर म्हटलां गव्हर्मेंटाक, बाय वीच ऑल सिनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स will be held responsible for conducting these events, mega events, and it is not related only to Sunburn but all events, mega events which violate noise pollution rules and cause menace to the society. So this is the main crux of this particular direction. Secondly, the last year there was interim order. त्या interim orderan various direction दिल्ले लॉर्डशिपान. ते डायरेक्शन ताणें एब्सोल्यूट केला, म्हणजे आमकां परत परत कोर्टान वचपाची गरज ना. Moment there is any violation, the authority has to immediately act, and one of the direction was to stop the event immediately. So हे परत ह्या वर्सा एनफोर्स करचे पडटले if it is found there is violation. Thirdly, सुप्रीम कोर्टाचो रेफरन्स जजमेंट दिला ताणें आनी ते डायरेक्शन स्टेटाक फॉलो कर म्हळां इन टर्म्स ऑफ अवेरनेस एज टू द what is the effect of such noise pollution violations. Okay. So that is one part of it. Thirdly, court has also directed that if at all the parties who violate such permission, state has to look into whether permissions to be given to such parties or not. So these are the main head notes of the today's judgment. Apart from it, it's a very reason order which is passed. 39 pages order pass केला आणि फूल कन्सिडर केला की खंय खंय आमचे वायलेशन जाला, ताजो इफेक्ट कितें जालो, आनी दे हॅव कन्सिडर्ड एवरीथींग एंड डायरेक्शन्स आर इशूड. एंड आय एम वेरी हॅपी विथ द वर्डिक्ट that is given today. It will help the people of Goa to enforce this judgment so that there is no further noise pollution rules violations Any event of any mega event. And I expect that the authorities as well as the Sunburn authorities will act in accordance with law at least this time. आता ह्या वर्साच्या सनबर्नान जर खंय वायलेशन जाता इमिजिएटली स्टॉप करपाचे रायट्स हितूनूच मेळटा. तातूनच मेळटा. प्लस जॉयंट सेल कॉन्स्टिट्यूट केला जो लास्ट इयर नाशिल्लो. सो तो जॉयंट सेल इमिजिएट कॉन्स्टिट्यूट करून दे वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दीस टायम. ह्या फावटी ब्लेम गेम बी कांय जावची ना की म्हाका खबर नाशिल्लें, हाका सांगूं ना ताका सांगूं ना. एवरीबडी हॅज टू एक्ट इन कोऑर्डिनेशन, एनफोर्स लॉ, कॉम्प्लाय एंड इनिशिएट एक्शन. ओके. लास्ट इयरचे परमिशन्स कॉस्ट सायड केले तेंच्यांनी न्हू, सो तेंचेर एक्शन कितें जाता वा तेजे प्रोसिडींग्स कितें? लास्ट इयराचे परमिशन कॉस्ट एंड सेट असायड जातकूच सर्टन एक्शन्स वेर ऑलरेडी इनिशिएटेड. सो एक एक्शन आशिल्ली क्रिमिनल प्रोसिडींग्स, ती इनिशिएट जाल्या ऑलरेडी अगेन्स्ट द सनबर्न ऑथॉरिटी मॅनेजर्स. सेकंड थिंग वॉज रिगार्डींग डिपॉझीट जप्त करपाचें, ताजी शोकॉज हे केला आनी ताका टायमलायन दिला की विथीन 2 months तुमी ते शोकॉज डिसायड करा म्हणून. आनी एक इम्पॉर्टंट डायरेक्शन म्हणजे कोर्टान म्हळां की जे अथॉरिटीज लायक सनबर्न जे परते परते वायलेट करता नॉयज पोल्युशन रूल, तांकां गव्हर्मेंटान कन्सिडर करप की असल्या ऑर्गनायझरांक परमिशन दिवप काय ना म्हणून. सेकंडली हेंय म्हळां की ह्या फावटी जर कितेंय वायलेशन जालें इन टर्म्स ऑफ रुल्स नॉयज पोल्युशन रुल्स जाल्यार इमिजिएटली इक्विपमेंट सीज करप अशी ऑर्डर्स दिल्या. एंड ऑल अथॉरिटीज have to act in coordination with each other to enforce these rules. अशें clearly directionan म्हण. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.